1780 आणि 4 इसवेच्या फेब्रेर 25 करेजमांत टिप्पू सुलतानाचे फौजेन लगभग 40,000 कॅनरा क्रिस्तावांक श्रीरंगपट्टणाक निर्वासित जावन वेल्ल्या कराळ घडीतान फुलता. 27 इगोर्जो नाश केल्ल्या आणि हजारो लोक पुरासणेक आणि हिंसेक लागून नाश जाल्ल्या ह्या वेळार अखांत आणि अघातान भरलेलो भावार्थी लोक मागणे करच्याक सार्वजनीक दिश्टीतोन पयस आसलेले एक तळ विंचता. हांगासर निर्वासित जावपातावन बचाव जाल्ली भावार्थी इगर्जे लागशिल्ल्या एका गुड्यार कुर्साचें भक्तीपण सुरवात करतात. आज हो कुर्सागुडो विशेष तिरासणेचो, दीग सोंसणिकायेचो आणि गूंड भावार्थाचो संकेत आणि बोंदेर जावन उरला. हाऊंद 240 आणि 2व्या वर्साचे हे पारंपरीक भक्तीपण संभ्रमतना पेजारचो कुर्सागुडो तालवारीन नाश जावंक इन्कार केल्ल्या भावार्थाचो जीव उगडा जावन परजळता. ह्या पेजारचे कुर्सावटेन वांटेली जावप चारित्रीक एकवट आणि आध्यात्मिक नवसरणी सुचायता. पेजारचो कुर्सागुडो सडचे केवल एक आचरण न्हय, बगार कुर्सावाटेर कश्टोंच्या क्रिस्ता संगी आणि आमच्या कश्टल्ल्या कॅनराच्या भावार्थी पुर्वजां संगी मेठां काडची. पेजारच्या कुर्सागुड्याक करचे केरीत यात्रीक पॉइंट. हाका 2026व्या वर्साच्या भाग्यवंत हप्त्याच्या मंगळारा म्हणजे मार्चाच्या 30 आणि 1 पेजारच्या कुर्सागुड्यार एक जिवी साक्ष जावंक आमकां अवकाश आसा. ह्या चारित्रीक पैणान आणि कुर्सागुड्याक सडणेन आमचे आदी धैर्यान जिविताचे कश्ट सोसून भावार्थान फुडें गेल्ल्यांक मान बागावचे सोवे आमचे आधुनीक कश्ट आणि समस्ये फुड करूंक आमकां धैर्य, प्रेरण आणि बळ मेळटले. तर ह्या पेजारच्या चारित्रीक कुर्सावटेक आणि यात्रीक पैणाक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार.